नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. गुजरातच्या गांधीनगरात आयज सावन बायला सशक्तीकरणाच्या विशयाचेर G20 देशांच्या मंत्रीस्तरीय संमेलनाक सुरवात जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चलचित्रावरवीं दिल्ल्या संदेशांत ह्या संमेलनाची सुरवात जाली. जर पुराय संवसार जलवायू परिवर्तना आड झगडटा, वाडट्या गरमे आड झगडटा आनी सेगीत उदरगतीच्या वाटेर जर चलत आसा जाल्यार हें एक महात्मा गांधीजीच्या सरळ जिणे पद्दतीचें एक बेस बरें उदाहरण आसा आनी हें आमी गांधी आश्रमांत पळोवपाक शकता अशें ह्या वेळार दिल्ल्या संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. The whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I'm sure you will find it inspirational. म्हाल आनी सेवा कर म्हळ्यार GSTच्या आयज जावपी परिशदेंत ऑनलायन गेमिंग आनी कॅसिनोचेर 28% कर लागू करपा खातीर पुरवण मोल थारोवपाच्या पद्दतीचेर निश्चिती करपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला राज्यमंत्र्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या बसकेंत हो निर्णय जातलो. ही बसका आभासी प्रणाली वरवीं जातली. 11 जुलैक जाल्ल्या ह्या परिशदेच्या निमण्या बसकेंत ऑनलायन गेमिंग आनी कॅसिनो तशेंच घोड्यांच्या सर्तीत लागपी बाजीचेर 28% कर लावपाक मान्यताय दिल्या. राज्याच्या अबकारी येणावळीत वाड जायत आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. आमदार क्रूज सिल्वा हांणी कॅग रिपोर्टाच्या संदर्भात प्रस्न उपस्थित करून अबकारी येणावळीत अपहार केल्ल्या प्रकरणातल्या अधिकाऱ्यांचेर कितें कारवाय केली असो प्रस्न उपस्थित केल्लो. ताची जाप मुखेलमंत्र्यांनी दिली. स्पीकर सर, पयलो विषय त्यांनी कॅग रिपोर्टाचो विषय काढला. रिगार्डिंग द कॅग रिपोर्ट आमी 100% क्लॅरिफिकेशन ताका दिवपाक जाय तितकें दिलां. कॅग रिपोर्टान मेन गजाल जी सांगल्या म्हणजे मेन जो लॉस जो दाखयला फ्रॉम 2014 टू टील डेट इट इज अ 7.59 crores म्हटला स्पीकर सर मेनली इट इज अ नॅशनल लॉस विच इज अन कॅग रिपोर्टाच्या प्रमाणे म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या एक्सायज पॉलिसीन इट इज अ वेस्टेज लॉस वो नाशिल्लो आनी तो कन्सिडर केल्या उपरांत जाता हो मेजर लॉस ह्या हितूर दाखयल्लो आसा. आमी प्रत्येक क्लॅरिफिकेशन जे आसा एनफोर्समेंट सेल घातला, बाकीचे जेंच्यो ट्रान्सफर्स करपाक जाय केला. इट इज नॉट दॅट वी हॅड डन द एनफोर्समेंट सेल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हे सगळें करून आमी क्लॅरिफाय केला आनी हुवेवर म्हणजे 4 ट्रान्सफर म्हणून आमी बाकीच्यो सगळ्यो ट्रान्सफरी ज्यो आसा रिलेटेड त्यो सगळ्यो केल्ल्यो आसा. आनी कंपॅरिजन टू दॅट आमी जर पळयता आसत जाल्यार एक्सायज रेव्हेन्यू कलेक्शन वीच इज इनक्रीज्ड बाय दीस इयर वीच इज एन 10.46% आमचो इनक्रीजूय जाल्लो आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर मद्य विक्री केंद्र हें देशाच्या हेर विमानतळा प्रमाण दिलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. ह्या आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्यांचें लक्ष वेधिल्लें. सगळ्या एअरपोर्टांचेर म्हाका दिसता रिटेल शॉप्स अवेलेबल आसा. खंयसरूच रिटेल शॉप ना अशें ना. त्या ती एअरपोर्ट म्हटलो काय रिटेल शॉप थंयसर येतात स्पीकर सर. आतां हे रिटेल शॉप्स एखाद्या जर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जर मागले आसत जाल्यार रिटेल शॉप दिवपाक कांयच हरकत ना. जे रुटीनली प्रॅक्टीस पूण सगळी कडेन एअरपोर्टाचेर 100% एअरपोर्टांचेर आसा. शिवोली, सडये, मार्ना ह्या गांवांनी तिराळी कालव्याचे उदक नियमित मेळचे ह्या खातीर येता त्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मेरेन काम सुरू करतले अशी जाप उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी विधानसभेत दिली. शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी ह्या विशीं सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. स्पीकर सर, बाय डिलायलाचो प्रश्न जो आसा तो लेफ्ट बँक कॅनल तिलारी साकून जो येता आनी कलंगुटाक सोंपता त्या कॅनलाचेर खुबशे शेतकारी आपली शेती करतात, बागायती करतात. तर तांचो शिवोली आनी सोडिया जो गांव आसा ह्या गांवांत सादारणशी 205 हेक्टर जमीन जी लागवडी खातीर म्हणजे शेती करपाक जाता. आतां कॅनलाक लिकेज आशिल्ल्या कारणान सिपेज आशिल्ल्या कारणान फाटल्या काही वर्सांक थंय लोकांक शेती करूंक मेळूना कारण शेतांत उदक भरतालें. आनी म्हणून जेन्ना ही गजाल म्हज्या नजरेंत हाडली तेन्ना इमिजिएटली ताचेर एक्शन घेतिल्लें आसा. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरांत हे कॅनलाचे रिपेर वर्क सुरू जातले. ह्या वर्साक 2023 ताजी पयली 11 तारखेक आमचे विधानसभा 10 तारखेक सोंपता.
11 तारखेक हांव स्वता थंय येतलो पळोवपाक की एखादी पायपिंग करून म्हणजे कॅनलाच्या बदलाक पायपिंग करून जर प्रोवायड करपाक जाता जर जाय तर तेंय पळयता पूण बी शुअर दॅट बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर द वर्क विल स्टार्ट. ओके. राज्यातल्या वाडट्या अपघातांक आळाबंद घालपा खातीर सरकार जायते यत्न करता. धोकादायक पद्दतीन वाहन चलोवपी 4175 चालकांचे सध्या परवाने निलंबित केल्यात. वाहन चालकांनी जतनायेन वाहनां चलयली जाल्यार हे अपघात उणे जातले. लोकांमदी जागृताय करपा खातीर सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय येवजिता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी वाडट्या अपघाताविशीं हुस्को उक्तावपी प्रस्न उपस्थित केल्लो ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स कितें कितें घेवपाक जाय. एक इज एड्युकेशन. आमकां वेगवेगळ्या मार्ग ही संस्था खूब बरें काम करी. एड्युकेशन म्हणजे हाय सेकंडरी स्कूल लेवलाचेर गायड करपाचें काम करताले. दुसरें आमी प्रिव्हेन्शन जे घेवपाक जाय इट इज एन आमचे PWD डिपार्टमेंट ज्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ज्या ज्या जाग्यार वायडनींग आसतलें थंयसर बॅरिकेटींग आसतलें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नल्स आसतली हे सगळें टायम टू टायम आमी वेगवेगळे फावटी करीत आसा. लॉ एनफोर्समेंट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय आमी करीत आसा. रिसेंटली फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं आमी तिनूय डिपार्टमेंटाची मेळोन आमी पब्लीक इंटरॅक्शन मिटिंगूय घेतलेली. तांची वेगवेगळी सजेशनूय आयली आनी अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट हे मॉनिटरूय करता आनी ताज्या प्रमाणे आमी वेगवेगळ्या गोंयांतल्या सगळे वेगवेगळे NGO सगळे जाण आयले. स्पीकर सर पयले फावटी अशा पद्दतीन पब्लीक NGO इंटरॅक्शन विथ द गव्हर्मेंट मेनेजीस प्रकारांतून आमी घडोवन हाडलो. आमकां खबर आहा लोक येवन आमकां वेगवेगळे कितें कितें उलयतले पब्लिकली उलयतले. होल डे आमचो PWD मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थंय तांच्या बरोबर बसलो. ती सगळी सजेशन्स घेतली. ताजेर आमच्यो कंटिन्युअसली मिटिंगूय सुरवात आसा. थोड्या सजेशनाचेर आमी एक्टूय केला. 100% एक्ट जावंक ना अजून पर्यंत. पण जी सजेशन्स आयल्या तेजेर आमचे एक्ट जावप सुरू आसा. तुम्ही म्हणटा त्या प्रमाणे जी सजेशन्स आसा तेजेर आमी एक्ट जाता. इन फ्युचर ऑल्सो अशा पद्दतीचे एक्सिडंट एवॉयड जावचे म्हणून जी सजेशन्स वॉटेवर म्हणजे MLA कडल्यान आयल्या किंवा पब्लिका कडल्यान आयल्या तेजेर आमची तिनूय डिपार्टमेंटां जी आसा ही वर्किंग करीत आसा. राज्यातल्या प्रवाशांक आनी खासा करून विद्यार्थ्यां खातीर बरी प्रवासी सुविधा मेळची ह्या खातीर येरादारी खात्यान म्हजी बस आनी गोंयचो पात्रांव ह्या सारक्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. बस स्थानकांचें आर्विल्लेकरण करपाचें काम लेगीत हातात घेतलें अशी स्पश्ट जाप येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी काल सांजे उसरां राज्य विधानसभेत दिली. पंचायत उद्देग आनी येरादारी खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक मंत्री मोविन गुदिनो हांणी जाप दिली. Speaker sir, as I said, under the smart city 48 buses are coming, so I will ensure that it also connects the Goa University. Bus standache sogle khabar asa what is the condition. Your MAPSA also, you are aware yourself how much I have tried. PPP that will not work. I went to the honorable union minister Mr. Nitin Gadkari. Tene maka sangle don't do anything. We will do a PPP between government to government, Goa government and the central government. He assured me I will convert all your bus stands into bus ports. It will look like a lounge. I am happy to inform this august house that tomorrow more than 100 more such Goincho taxi patrav scheme. We are giving 100 youth from all over Goa. In Dabolim we will be handing over the cars. Not only that, Speaker sir, Goa Miles is going certain steps ahead. Several drivers they are sending to just for them to have knowledge to Dubai. Certain of them they are sending who have been good performers to Singapore to see how the taxi business runs, how people are courteous, how good is the system. And tomorrow they are going to be there. More than 20 people are going to be awarded by them. मणिपूर हिंसाचार प्रकरणात विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेऊन तांकां एक निवेदन सादर केलें. ह्या निवेदनात तांणी राष्ट्रपतीक ह्या प्रकरणात लक्ष घालून बेगिनात बेगीन ह्या वाठारांत शांतताय प्रस्थापीत करची अशी मागणी केल्या. तशेंच पीडित लोकांक न्याय मेळपा खातीर यत्न करचो अशें निवेदनात मागणी केल्या. ह्या निवेदनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सुरू आशिल्ल्या लोकसभा कारभारा वेळार मणिपूर मुद्द्याचेर उलोवप करपाचेर राष्ट्रपतींनी दबाव घालचो अशी मागणी केल्या. हिंदी चित्रपट सृष्टीतले नामनेचे कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाय हांणी मुंबय लागसरच्या आपल्या स्टुडियोंत आत्महत्या केल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिली. ते 56 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. देसाय हांकां 4 फावट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार फावो जाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लगान,
हम दिल दे चुके सनम ह्या सारकिल्ल्या सिनेमांचे उत्कृष्ट कला दिग्दर्शन केल्ल्या खातीर तांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात. तांकां 2 फिल्मफेअर आनी तितलेच स्क्रीन आनी 4 आयफा पुरस्कार फावो जाल्यात. देसाय हाणें कौन बनेगा करोडपती ह्या रियलिटी शोचे कला दिग्दर्शन केल्लें. तांणी बालगंधर्व आनी राजा शिवछत्रपती ह्या सारकिल्ल्या मराठी चित्रपट आनी टीव्ही धारावाहिकांचें दिग्दर्शन केल्लें. ऑस्ट्रेलियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताच्या आकर्षी कश्यपान उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केला. पयल्या फेरयेत तिणें मलेशियाची खेळगडी गोह जीन वेई हिका 21-15, 21-17 अशा सेटांनी हारयली. दादल्यांच्या एकोड्या गटांत प्रियांशू राजावत दुसऱ्या फेरयेत पावला. ताणें ऑस्ट्रेलियाच्या खेळगड्याक 21-12, 21-16 असो हारयलो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.